नमस्कार सगळ्यांक. आयचे व्हिडिओन हांव तुमकां व्हरता हरे कृष्णा टेम्पल वॉटफोर्ड. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा. आयज आम्ही पावला हरे कृष्णा टेम्पल. आता देवळान वचून आम्ही दर्शन घेऊया. त्याच्या उपरांत आजूबाजून किती किती आहा ते पळोवया. हे देवळ हांगासून एंट्रन्स देवळाचे. वेदर बरो आयज 19 डिग्री टेम्परेचर आसा हे देवळा भितर. हांगा टाइम टेबल आसा आरती केन्ना जाता ते. आनी गोंयकारांनू कशे आहात तुमी? पळयात हे सुंदर वातावरण पळयात आनी रिलॅक्स करा. हे देवळ हांगाचे. At least see her birthday. एकदम सुंदर वातावरण आहा हांगासर. गांवा भशेन तुमकां हिंगा फिलींग मेळटले. इंग्लीश कंट्री सायड आहा हे. वातावरण पळयात कितलें सुंदर, एकदम शांत वातावरण. जिवाक एकदम बरें दिसतलें हांगा येवन पळयल्यार तुमकां. हांगा येवन तुमी पिकनीक पासून करपा जाता. वेजिटेरियन जेवण मात घेवन येता आसतना. आनी हांगासर जेवण खाण हे सगळें बी मेळटा. जेवपाची वेवस्था हांगासर आसा. म्हणजे प्रसाद अशे. हांगा चडशे हांगाचे इंग्लंडचे देवळान जर तुमी वचात जाल्यार लंच टायमार तुमकां थिंगा जेवण मेळटलें, चाव मेळटले आनी अशे प्रसाद मेळटले. हे सगळे फॅसिलिटीज हांगासर आहा. तर हांगाचें वातावरण पळयात कितलें सुंदर, शांत, एकदम गांवा भशेन. हांगा येयल्यार तुमकां कळपाना की तुमी इंग्लंडान भशेन तुमकां कांयच समजपाना. म्हटल्यार
इंग्लंडान आहा म्हणून अशें तुमकां कळपाना, जे इंडियनूच येयल्ल्या भशेन अशें तुमकां दिसतलें. कितलें सुंदर वातावरण आहा पळय. आतां हे सीन पळय कितले ब्युटिफूल आहा ते. जिवाक बरें दिसतलें हांगा. आमी आमचें काम करतना भरपूर बिजी आसता, पण केन्ना केन्ना टायम काडून देवळान येयले बरें शांती मेळटा, देवाचे आशिर्वादूय मेळटा. तर हो व्हिडिओ तुमी संवसाराच्या खंयच्या देशासून पळयता तर म्हाका कमेंट्स करून कळयात. गोंयसान जाल्यार गोंयांत वास्को, पणजे, काणकोण, म्हापशा जाल्यार अमेरिका, लंडन, युरोप थंयसून तुमी हे व्हिडिओ पळयता म्हाका कमेंट्स सेक्शनान कळयात. आनी आमी खंय खंय वचून सगळे कडेन आमकां वचपाचें आहा, सगळे भरपूर व्हिडिओ आमचे येवपाचे आहा. आता तुमकां हांव गार्डन दाखयता. कितलें सुंदर गार्डन आहा पळयात. एकदम बरें दिसतलें जिवाक पळोवन तुमचें गार्डन पळयात. हे गार्डन तर आता आम्ही सेवा हॉल या हे एरिया जे आहा न्ही हे सेवा हॉल. हरे कृष्णा. स्वादिष्ट. आता आम्ही जेवण एन्जॉय करा. जेवणान हांगासर पळया शीत आहा, शिरा आहा, भाजी आहा, कॅबेजी भाजी आहा, मागीर बटाट्याची आनी वांग्याची भाजी आहा, बीटरूट भाजी आहा. सगळे लोक थंय सुशेगाद बसून जेवपाक लागला. तर हांवें कितें केलें, मातशें सुशेगाद मांडी घालून बसया आमच्या स्टायलीन. पुजेचे प्रसाद आमी कशे खाता त्या भशेन आमी बसून खावया म्हणून हांगा बसला हांव. हे पळयात भुरग्यां वांगडा आनी एन्जॉय करप. हेज्या उपरांत आमी प्ले ग्रावंड या, भुरग्यां बरें खेळटले, बरें एन्जॉय करतले आनी बाकीचे कामां आमी करपाक शकता. 3 spoons. इतना बड़ा बस है. और बीटरूट कितने का? 1 pound each. 1 pound each. 1 pound each. 6 भाजीपालो हा हांगासर फ्रेश भाजी यांच्यानी विकता. हांगासर आजूबाजून शेत आसा, त्यांचे स्वताचे शेत. तर त्या शेतान असले तुमकां ताजे भाजीपालो, बीटरूट. हांवें हे भाजी घेतला, ताजे काकडी एकदम स्वादिष्ट आहा. झुकेनी पळय, सायज पळय, 1 पावंडान 2 भाजयो. भाजी पळयतात न्ही म्हाका एकदम एक्सायटेड जाता. हांव बरोबर भाजी घेता. आनीक वचून घेवपाक जाय. पळय काकडी, पळय काकड्यो. हेतून सलाड एकदम स्वादिश्ट जातले. अरे वा वा वा.
ताजे ताजे भाजी म्हटल्यार एक वेगळेच सीन न्ही. आनी हे ऑर्गेनीक आं बगी आमचे भरपूर ओवरलोड जाल्ले तर मातशें आतां खाली करया म्हणून येयला हांगासर. आतां हे पळयात भाजी पळयात कितले ताजे. ॲपल पळयात कितले, ॲपलाचे झाडां पळयात भरपूर ॲपल आहा हिंगासर. आनी अशे सकयल पडलेले बी आहा भरपूर. तर जाय जाल्यार तुमकां इचून व्हरपा बी जाता आनी अशें तोडून खाले बी जाता दिसता म्हाका. हांवें खुबशे लोकांक पळयलां अशें पळयात तोडून खावपाक बी शकता तुमी. पण हे जावूं ना, हे कुकींग ॲपल अशें दिसता म्हाका पळोवपाक. फुडें पळयात भरपूर व्हडले प्रॉपर्टी आहा भोंवपाक एकदम बेस्ट. पिकनीक स्पॉट म्हणजे एकदम बरें जातलें. पिकनीक म्हटल्यार सगळे फॅमिली वांगडा येवप आनी पिकनीक करप. कित्याक म्हणजे सुशेगाद दर्शन बी जातलें आनी मजा बी येतली तुमकां. आनी एक ट्रीप बी जातलें. तो बाग बनोवन हाडटा तुमकां बाग. हे बागान पळयात ॲपल सगळे आहा. वयता थिंगा हाती कडेन तुमकां ॲपल अशें दिश्टी पडटा. चान्यांनी खावन गेला हांगासर ॲपल रेडी. ॲपल हे चेरीचे झाड. आता येता भुरग्यांचे फेवरेट. हे भुरग्यांचे फेवरेट आहात पण म्हाजे बी फेवरेट. कारण म्हणजे हांगा आहा गौशाला. हांगा भरपूर गोरवां आसा. तर जाता कितें तांच्यांनी थिंगा अशें बॉलां दवरलेले उरता. ते तितून भाजीपालो हे सगळे दवरलेले उरता. पण एक बॉलाक 2 पावंड तुमकां दिवपाचें आसता कॅश किंवा कार्ड बी चलता. आनी वचून अशें गोरवांक जेवण दिवपाचें. आपया बाय यो गो यो 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 एवटेन यो यो यो. आ येयले ए सुंदर येयले आलट दुलत यो यो. पळय आं भुरगे पळय कितले एक्सायटेड आहा. Don't put it in his nose. गोरवांक तुमकां हात लावपाक मेळटा. आनी बरें दिसता पळोवपाक अशें गोरवांक. It's a bunch. I took this from the floor. Is this okay? The one from the floor. Is the one from the floor okay? Naku. Pick up, pal. Yo, I can see the cow. I think पळय असले बॉल दवरलेले उरता. ते घेवप 2 पावंड दिवप आनी वचून गोरवाक touch the cow's head. खावोवपाचें. Opportunity. Oh, dear. भुरगे हांगासून हालपाक पळयना. प्ले ग्रावंडासून येयले उपरांत डायरेक्ट हांगासर. देवळान येयले काय भुरगे म्हणटा पयलीं हिंगा या गाये कडेन या. आनी एक ल्हान दुकान आसा हांगासर. तुमकां ऑर्गेनीक वस्तू बी मेळटले हांगासर. आयचे व्हिडिओन इतले पुरो. मेळया दुसरे व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.